सांखळी आणि फोंडे नगरपालिका वेंचणूक ही पक्षाचेर आधारून नाशिल्ली तरी लेगीत भाजपान आपले हे जैत मिरयतना विचार कित्याक करूंक ना। तांकां फक्त काँग्रेसीकूच बोटां दाखोवपाक कळटात काय ते अशें म्हणीत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उतरांचे फार पेटयले। मात जिखून आयिल्ल्या हे उमेदवारांक हांव परबीं भेटयता आनी फुडाराक गरजेची आशिल्ली उदरगतीची सगळीं कामां ते हातांत घेतले अशी आस्त बाळगिता अशें पाटकारान ह्या वेळार म्हणलें। म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जी जाला ती इट वॉज नॉट फॉट ऑन पार्टी लायन्स। ऑफकोर्स काल BJPचे हांव सगळे कडेन पळयतालो की तांणी फोटो घालून स्वताच्या सोशल प्लॅटफॉर्माचेर तांणी BJPचे इतले नंबर, काँग्रेसीचे इतले नंबर, हे दोनूच पार्टीचे नंबर घालून तांणी थंय घातला। सो आय वॉन्ट टू आस्क दीस BJP वेदर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन वर फॉट ऑन पार्टी लायन्स आनी बरें बाकीच्या पार्ट्यांचे थंय नांवां कित्याक ना। I respect the mandate what people of Sakli has given. कित्याक थंय टुगेदर फॉर साकली एक फोरम एक पॅनल तांणी तयार केल्ले which for last 10 years they were there and as Congress party we were supporting that panel. But I respect the mandate what people have given आणि ते सगळे कावन्सिलर जे निवडून आयल्या तांकां सगळ्यांक म्हजी शुभेच्छा आनी आय थिंक दे शूड फायट फॉर द पीपल कित्याक आज लोकांचे इश्यूज इतले आसा। आज म्हारगाय वाडल्या, तुमी आज पयलां उदकाचें आज आतां मे म्हयन्यान उदकाची इतली शॉर्टेज आहा आनी वयल्यान एक सरकार लोकांक संडासाचें उदक पावयता। सो ऑल दीस इश्यूज आर देर एंड आय एम शुअर दॅट द न्यू कावन्सील वील फायट फॉर पिपल्स रायट। तशेंच फोंड्या ऑल्सो वन पॅनल वॉज पूट बाय अवर लिडर राजेश वेरेकर वीच काँग्रेस पार्टी वॉज बॅकिंग दॅट पॅनल। थंय तुमी पयलां आसतलें की एका candidate was backed by MGP. ती निवडून येतली she has shifted sides to BJP. So I respect the mandate what people has given. आणि let's see how I mean ते काउन्सिलर जे निवडून आयला तांणी लोकांचे मुद्दे लोकांचे इश्यू घेवपाक